Hosea. Matalo. Chapter 1. Uzia, Jotham, Ahaz आणि हेजेकिया जुडांत राज चलयताले तेन्ना आनी जोआसाचो पूत जेरोबोआम इस्रायलांत राज चलयतालो तेन्ना होसेयाक बीरीच्या पुताक सर्वेस्पराचें उतर पावलें. 1. होसेयाचें लग्न आनी ह्या लग्नाचो अर्थ. होसेयाचें लग्न ताचीं तेगां भुरगीं. होसेया वरवीं सर्वेस्पर पयले फावटी उलयलो तेन्ना ताणें ताका अशें म्हणलें, चल वच आनी एके xindôll बायले कडेन लग्न जा आनी xindôll बायले कडसून भुरगीं जल्माक हाड. कित्याक म्हणल्यार सर्वेस्पराक सोडून दिवन ak'kho देश एके xindôll बायले सारको जाला. म्हणटच तो गेलो आनी गोमेर नांवाचे दिबलायमाचे धुवे कडेन लग्न जालो. ती गर्भेस जाली आनी तिणें ताका एक पूत जल्मा हाडलो. तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हणलें, जेज्रील म्हूण ताका नांव घाल, कित्याक म्हणल्यार थोड्या काला भितर जेहुचेया घराण्यान जॅज्रीलाक रगत विखरायलां देखून हांव ताका शिक्षा लायतलों. आनी इस्रायलाच्या घराण्याच्या राजाचो हांव नाश करतलों. तो दीस पावतोच जॅज्रीलाच्या फाल्क्यांत हांव इस्रायलाचो धोनू मोडटलों. ती आनीक एक फावट गर्भेस जाली आनी एके धुवेक जल्म दिलो. तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हणलें, तिका रुहामास म्हूण नांव घाल, कित्याक फुडाराक हांव इस्रायलाच्या घराण्याची आनीक दया कोत्चो ना, न्हय म्हूण तांकां भोगसणेय दिवचो ना, पूण हांव जुडाच्या घराण्याची दया कोत्तलों आनी तांचें तारण कोत्तलों. धनुच्या, तलवारीच्या वो शस्त्रांच्या बोलान न्हय, गड्यांचे आनी घोडेस्वारांचे सोक्तीनूय न्हय, पूण सर्वेस्परा तांच्या देवाचे पदवेन हांव तांकां सोडयतलों. रुहामासाचें दूद काडल्या उपरांत ती आनी एक फावट गर्भेस जाली आनी तिणें एका पुताक जल्म दिलो. सर्वेस्परान म्हणलें, आम्मी अशें ताका नांव घाल, कित्याक तुमी म्हजी पोरजां न्हय आनी हांव तुमचो देव न्हय. देवाचें उतर हें.